अशी परिस्थिती आसा. लोकांचेर बर्डन घालून घालून गव्हर्मेंट कितले बर्डन घालतलो आनी कितले टॅक्स लायतलो. गोंयांत आज सगळे कडेन म्हारगाय आसा. कसलीच गजाल आज तुज्या लिमिटान ना. प्रत्येक गजाली खातीर तुका आज जर पॉकेटान 1000 रुपया घालून गेलो आनी बाजारान गेलो जायत न्ही, तुजे कडेन 5 पयशे उरनात. अशी परिस्थिती आयची आसा. हेका फक्त सरकारान खंय तरी मातसो अति उत्साहीपणा अति उत्साहीपणा असं म्हणूं येता की अति उत्साही सरकारा कडेन जे रेव्हेन्यू हातून आसतले. एक गोष्ट मान्य करपाक जाता, जशें सुरळीतपणान ह्यो स्किमी डिक्लेअर केले नंतर जे पळय टायम टेबल आखून दिल्ले त्या वेळा भितर त्यो स्किमी राबयना जाल्यार पसून सरकारा कडेन तजवीज आसतली निश्चितपणान. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचेर की हाचे वयली डिपेंडन्सी आमी दुसऱ्याचेर घालून टुरिजमाक जे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतले ते डेव्हलप करून तातूंतल्यान बाकीचे उद्योग. खरेंच सांगात, इतलो व्हडलो रेव्हेन्यू 1 वर्स 2 वर्स समजा हे उरलें अशी ब्लॉकेड खरेंच शक्य आसा सस्टेन जावप? म्हाका प्रामाणीकपणान सांगा, तुमी त्या एरियेंतल्यान येता म्हणून विचारता, फक्त सरकाराची बाजू घेवपा खातीर म्हणून सांगनाका. सरकाराची बाजू घेवप खुबशे मोठ्या प्रमाणात आमकां हो फटको बसतलोच. कारण पूण जेन्ना ह्यो स्किम्स डिक्लेअर केला तेन्ना कांय प्रमाणान हे मनोहर भाईन हें केल्लेच की कॅल्क्युलेशन केल्लें की मायनिंगाचेर केन्नाय तरी एक हे येतले रिस्ट्रिक्शन्स येतले आनी तातूंतल्यान चड डिपेंडंट मायनिंगाचेर रावन आसतना ताणें ह्यो स्किम्स डिक्लेअर केल्ल्यो आसा. आनी म्हाका निश्चितपणान खात्री आसता की 1-6 म्हयने डिले जाले जर जायत एखादी स्कीम, पूण स्किमी ज्यो आमच्या जाहीरनाम्यात दिल्ल्यो त्यो परिपूर्ण राबयल्यो वतात. गजाल तुम्ही सांगतात की स्किमीचे टाइम टेबल हल्ला ह्या गजाली, ही गजाल तुम्ही मान्य करता? हांव पर्सनली मान्य करता, हांव सरकार म्हणून मान्य करता. कारण आनी एक दुसरें प्लॅनिंग पळय आसा न्ही, आमचे रेव्हेन्यू जसो रुपयो भितर येता तो खंयच्या खंयच्या सॅक्टरांतल्यान हांव तुका डिटेलिंग करपाक कॅल्क्युलेशन सांगूं येना. पूण म्हाका खबर आसा जे पर्यंत म्हजें मत आसा की कांय प्रमाणान ह्यो डिले जातल्यो कळ्ळें न्ही. स्किमीचेर खंय तरी आमी पळय ह्यो ज्यो डिक्लेअर केल्या त्या स्किमीक कशेंय तरी जाय तें आमचें वचन आसा ते आमी करतलेच. पण ताच्या नंतर ज्यो स्किमी येवपाच्यो भितर सापडला, सरकार ट्रॅपा भितर सापडला, वचन दिला खंय तरी लोकांक आनी आज ही गजाल जाल्या. येस, हे मान्य आसा की एक मुळान गजाल सरकाराची चुकल्या काय कितें हें हांव सांगूंक शकना. पण सरकारान जेन्ना मॅनिफेस्टो जेन्ना रिलीज केलो बीजेपीन तेन्ना पेट्रोलाचेर 11 रुपया कमी करतले अशें एक जे हें दिल्लें. आज मेजर रेव्हेन्यू म्हाका दिसता थंयच वता काय कितें सरकाराचो. तो जर इतलो करूंक नाशिल्लो जाल्यार कदाचित स्किम्स तांणी म्हटलां की स्किम्स डिले जावं येताल्यो, त्यो स्किम्स तरी नॉर्मलायज जावं येताल्यो. कारण गेल्या वर्सा सावन मायनींग सेक्टर इल्लो डे बाय डे कमी जाता हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें. कारण ते बेल्टांतले ते स्वता त्या धंद्या कडेन खूब लागच्यान रिलेटेड आशिल्ले. सो गेल्या वर्सा सावन मायनिंगाचेर खंय ना खंय तरी हें येतालो, म्हणजे सिग्नल्स पडटाली की ना. बरेच टायमार अशी परिस्थिती आशिल्ली की कोणाक एक ट्रीप सुद्दां दिसाची जायनाशिल्ली. गेल्या वर्साची परिस्थिती आशिल्ली. अशे स्टेजीर हे सगळे गव्हर्मेंटान स्किम्स हाडल्यो, फुडें इम्प्लिमेंट करप आज प्रतिश्ठेचो इश्यू जावन आसा. सरकारा रेव्हेन्यू जनरेट जातलो जाल्यार मायनींग एक्टिविटी स्टार्ट जावपाकूच जाय. हातूंतल्यान एक गजालीचो म्हाका भंय दिसता, मायनींग जर आनी 2-3 म्हयने फुडें गेले जाल्यार मारामारी जातले, मोर्चा जातले, लाठीचार्ज जातलो. हाजी एक मॅसेज सुद्दां जर भायर पावली, गोंयांत व्हायलन्स जाता, गोंयची जी हें आसात तो जर मॅसेज भायर गेलो जायत न्ही जाल्यार आमची टुरिस्ट इकॉनॉमी कॉलेप्स जावपाक एका दिसाचो टायम लागचो ना. आनी आमी अशे परिस्थितीन फुडें एक्झॅक्टली ताणें सांगलां पळय न्ही, हें आमी खरेंच कल्पना करपाक शकना. एक सामान्य मनीस ही कल्पना करपाक शकना टुरिजमाक कसो एफेक्ट जातलो. हें इट इज गोइंग टू हॅपन. म्हाका तुमी सांगात, ही परिस्थिती येवपाक शकता फाल्यां? अशीच जर तुमची परिस्थिती उरली जाल्यार फाल्यां लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावपाक शकता? अशीच जर उरली जायत जाल्यार बरें डिफिकल्ट गव्हर्मेंटाक कंट्रोल करपाक. पब्लीक आपल्याक जाय तें करपाक शकतले मागीर. आनी पब्लीक कंट्रोल करपाक गव्हर्मेंटा कडेन कशेंच जावपाचें ना. तुमी कितें म्हणटात? लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावपाक शकता? फाल्यां महेश म्हणटा तशें थंय मारामाऱ्यो बिरामाऱ्यो जावंक शकता, लूट कितें जावपाक शकता? कितेंय जावंक शकता, कितेंय जावंक शकता. इतली डेस्परेशन जाला, इतली डेस्परेशन जाला, चोरयो मारामारी कितेंय जावंक शकता. कित्याक आज आमच्या गोंयांत इतली सुपर हे आसा, म्हज्या गॅरेजीन कितलेशे पार्ट्स अशे ओपन पडलेले आसा. फक्त राखणदार आमचे सुणे कोत्ता, बाकीचे कोण ना. आनी कोणूच एक वस्त म्हणजे केन्ना गॅरेजीक ना जाल्ली अशें म्हणना. कळ्ळें? आतां ह्या फुडें आमकां बरेंच वगड आसा, बरें डिफिकल्ट आसा. आमी ते कवरींग करपाक आसा. कितें म्हणटा? ना एकूण हें दृश्य पळय आनी तें विदारकच जायत वता कळ्ळें न्ही. अशें
ह्यो ज्यो कल्पना आसात आमच्यो एक सेक्टरा वयल्यान दुसरो सेक्टर जो डिपेंडंट तो रिपल इफेक्ट न्ही तो रिपल सारको. इफेक्ट सगळ्याक जेन्ना पळय लॉ अँड ऑर्डरच गोंया भितर ना म्हणटा प्रत्येक कडेन मोर्चा जातात प्रत्येक कडेन खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम जाता तेन्ना जो ट्युरिस्ट हांगा येवपाक पळयता तो म्हणटा की डिले करता किंवा तो दुसरो आपल्या डेस्टिनेशन पळयता दुसरे टुरिजम स्पॉट्स पळयता आनी हें करून आमच्या इकॉनॉमीचेर खूप मोठो आनी हें सगळें करता आसतना कोण करतात आतां गोंयांत भितरल्या लोकांक कोणाक नाका जाल्लें आसा की लिगल मायनींग कायदेशीर मायनींग शिस्तीन चलिल्लें मायनींग कोणा नाका म्हाका एक आशिल्लें गजाल सांगात सुभाष बाब की जेन्ना लोकांनी कडेन ताणें सरकाराचेर आशा दवरली आसतली की कितें तरी जातलें पयलीं सरकारान म्हळें की आमी पॅकेज दितले आतां बुधवारची कॅबिनेट मिटिंगे उपरांत सरकार म्हणटा की आमी केंद्रा म्हऱ्या वतले सो हांगा खंय तरी हांव तुमकां सांगता सरकाराचे घटक जे आसात दिसता सरकाराचे जे आमदार ह्या मायनींग बेल्टां भितर आशिल्ले जांचेर प्रेशर येता आशिल्लो जांचे डिपेंडन्सी तांच्या लोकांची मतदारांची डिपेंडन्सी मायनिंगाचेर आसा पॅकेज म्हणटा तें कितें एक पॅकेट तें जेवणाचें पॅकेट तें आयज उपाशी आसा आयज आमकां एखादे वेळ हे सगळे शिस्तीन हाडपा खातीर आमकां 2 म्हयने डिले जातलो जे ऑक्टोबरान किंवा सप्टेंबरान जातले ते निश्चितपणान नोव्हेंबरान जातले हें गृहीत धरून आनी ह्या 2 म्हयन्या भितर खंय खंय इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो उबो करपाचो थंय ट्रॅफिक पोलीस कशें करपाचे रस्त्याचे कशे बगल रस्ते कशे करपाचे सेकेंडली आमकां बाकीचे जे हें आसात बगल रस्ते करपाचे किंवा बाकीचे जी शिस्त हाडपाची हाचे खातीर एक 2 म्हयने लागतले आनी ह्या 2 म्हयन्याक सस्टेन करपा खातीर पॅकेज हें गोंयचे सरकाराचें धोरण आशिल्लें की 2 महिने डिले जाता जर जाय एक 100-200 कोटी रुपया हांकां दिवया तांचे 2-3 इन्स्टॉलमेंट जे आसात ते सरकारान खंय तरी भरपाचे बँकेक सांगपाचे तुमी थोडें रिलॅक्सेशन करात सरकार थोडें तुमकां बेनिफिट्स दितलें आनी मोरोटोरियम पिरियड घेवया तुमी एक गजाल एग्री करतात आज गव्हर्नमेंटाकय कल्पना ना की पॅकेजीचो अमाउंट कितलो आसपा जाय क्वांटम कितलो आसपा जाय हांव तुमकां सांगू सरकाराचे एखादे वेळ पळयलें जर जायत गोंयच्या सरकाराक जी येणावळ येतली आनी आयची परिस्थिती पळयले जर जायत ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जेन्ना घेतला तेन्ना चडसो रेवेन्यू हांगा आयले ना पयलीं जो रेवेन्यू आशिल्लो तो रेवेन्यू आमच्या ट्रेजरी भितर ना पयलीं सरकाराचे एक 1400-1600 कोटी रुपया ह्या सरकारान ते देणे आसा ते फारीक केला प्रत्येक सेक्टरा भितर PWC जावं इलेक्ट्रिसिटी जावं आज तुमकां खबर ना कितलो क्वांटम आसपा जाय तो आयज म्हाका जर सांगलें की 100 ते 200 कोटीच्या वयर गोंयच्या सरकाराची ऐपत ना 200 कोटीच्या वयर म्हाका दिसना की गोंयचे सरकार ह्या हांकां सस्टेनेबिलिटीक आनी 200 कोटीची पॅकेज दिले जर जायत प्रत्येक ट्रक ओनराक मॅक्झिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख मेळटा 100 कोटी दिले जर जायत प्रत्येक ट्रक ओनराक 50,000 50 आनी 1,000 ज्या जाग्यार ताचे 12-13 लाख रुपया लोन आसा ते एक थोडे आमी हे 6 म्हयन्याचेंच रीण भरता म्हणलें जर जाय ती पॅकेज पसून दिले जाल्यार ती टायम बिंग आशिल्ली आमी जे सरकार गोंयचे सरकार उलयताले ते अशें गृहीत धरताले की आमी हे शिस्त हाडपा खातीर आमकां 2 म्हयने लागतले हे 2 म्हयन्यांक तांकां नुकसाण जालां ते नुकसाण भरपाई सरकार दितले ही पॅकेज आमी ताजेर ऑल टायम सोल्युशन काडलें ना म्हाका जेन्ना आमी लॉ अँड ऑर्डरीची गजाल म्हणटात ते म्हणटात की पॅकेज 200 कोटी वयर तर वचपाची शक्यता ना ते म्हणटात की लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जातलोच ते सामके सरळ सांगतात जातलो इतली डेस्परेशन तशी आसा ताजी सिग्नल्स कितें मेळपा लागल्यात ऑलरेडी इंडिकेशन्स कितें मेळपा लागल्यात एक पत्रकार म्हणून तूं निरीक्षण करता सावथ गोंया भितर हय अश्यो कांय मिटिंगो जाल्यात तातूंतल्यान अशें दिसता की आमदार बाब बरे पैकी जाण आसतले तेणी स्वता मिटिंगो अटेंड केल्यात लोक इतले फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा आज जर फाल्यां पर्यावरण प्रेमी म्हणून जर फुडें सरलो जायत न्ही जाल्यार ताजेर सुद्दां हात पडूं येता आनी त्या टायमार जर कितें जालें जायत न्ही जाल्यार पुलिसां मुखार कांय अल्टरनेटीव आसचें सिच्युएशन कंट्रोल करपाक आनी त्या टायमार जर समज लोक रस्त्यार आता तांकां जर मार पडलो जायत न्ही हेच लोक फाल्यां मॉब सायकोलॉजी तुमकां खबर आसा मॉब सायकोलॉजीन कितेंय जावं येता जाळपोळ जावं येता तातूंतली एक मॅसेज हांवें पयलीं म्हणलां तशी एक मॅसेज इनफ टू कॉलेप्स टुरिजम इकॉनॉमी मायनिंग कंपन्यांची भूमिका कितें दिसता मायनिंग कंपनी तरी आपली वर्करां सांबाळटा मायनिंग वर कालच्या न्यूजा प्रमाणे एका कंपनीन आपल्या कर्मचाऱ्यांक एका म्हयन्याची सक्तीची लीव घेवपाक लायले जे सुपरवायझर आनी ऑफिसर म्हणून आशिल्ले ते अशीच जर परिस्थिती उरिल्ले कडेन तयार जाली जायत न्ही अशें म्हणटात तेच तांचो स्टाफ सांगता की ना आमचे कडेन पयसो आसा आतां हे नेमकें पिक्चर कित्याक क्रिएट जालां हेंय कांय कळना कदाचित तें कोर्टा मुखार हाडूंक तशें केलां काय कितें म्हणजे एटलिस्ट मनीसपणाची एक भावना दाखोवन चल एटलिस्ट सुरू जावची पण एक प्रमाण म्हाका भंय आसा तो हो की लिगल मायन म्हटल्या उपरांत कितले पर्यंत लिगल मायनिंग स्टार्ट जातलें कितले परत बफर झोनाचोय प्रॉब्लेम आसा बफर झोना मदीं सगळो घुसपागोंदळ आसा सरकारान समज जर ते हाणें 1 किलोमिटराचे डिस्टन्स सुद्दां जरी दवरला जायत न्ही जाल्यार इट्स हार्डली म्हाका लिगल मायनिंग म्हटल्या उपरांत एक 50% सुद्दां गॅरंटी दिसना की 50% मायनिंग एक्टिविटी स्टार्ट जातली तो म्हणटा बफर झोनात जर मुद्दो घेतलो आनी लिगल मायनिंग म्हणून जरी स्टार्ट केलें तरी 50%
बरोबर इंडस्ट्री गेली म्हण. खबर आसा आमी बफर झोन म्हणटा आसतना वायल्ड लायफाची जी बाउंड्री आसा त्याचे क्षेत्रफळ आसा ताच्या भायर बफर झोन म्हणल्यार हांगच्यान ह्या पॉयंटार न्हय, हांगा रेडियस धरून जो सभोवतली ताजे सर्कमफरन्स जेन्ना करतात तेन्ना वायड एरिया घेता. ह्या टेबलाच्या भायर जर आमी एक 6 सेंटीमीटर म्हणलें जर जायत टेबला इतकोच क्षेत्रफळ परत येता. हें आमी धरनात. आमी एखादे वेळी कितें करतात की बफर झोन एक पॉयंटा वयल्यान थिंच्यान काबार जालो पूण तो सरावंडींग सगळ्याक वता. आतां बफर झोन जर 10 किलोमिटर धरले जर जायत मोर दॅन 50% ऑफ दी आमचे गोंयचे क्षेत्रफळ जें आसा तें फॉरेस्टा खातीर. म्हाका एक गोश्ट सांगात, ह्या भागांतले एक सादारण ते 2 ते 3% जी जॉग्राफिकल एरिया आसा ती जॉग्राफिकल एरिया मायनिंगा खातीर वापरली वता. बाकीची 97% धरात तुमी. म्हाका हांव 98% म्हणटा कारण 2% आसा पळय न्ही जॉग्राफिकल एरिया ती मायनिंगा भितर अफेक्टेड जाल्ली आसा. बाकीची जी हें आसा तातूंत भितर जर रिजर्व फॉरेस्ट जावं फॉरेस्टाचे क्षेत्रफळ काडले जर जाय जाल्यार 50%च्यानी वयर जनावरां खातीर आनी पर्यावरणा खातीर आमी दवरतात. उरलेले 50% भितर आमकां मायनिंगाक 2% काडले, CRZ म्हणून लागतले ताका 10% काडले. उरता ते 40% भितर आमची इकॉनॉमी डिपेंड जावपा खातीर एक 2% जमीन आसा ताचेर मायनिंग करून जर ते 50% ऑफ दी पब्लीक रेवेन्यू घेवन आमी स्किम्स करपाक शकता जर जाय जाल्यार खंय पर्यावरणाक खंय दुखता. पर्यावरणा खातीर हाचे पेक्षा म्हाका गोंयच्या स्टेटीच्या परस आनी खंय तुमी अशी स्टेट दाखया जाचे कडेन चड क्षेत्रफळ हें बफर झोन आनी वायल्ड लायफाक दिल्लें आसा. जॉन म्हाका तुमी सांगा, म्हणजे वेळ सोंपला, तुमकां सरकारा कडच्यान आशा आसा काय तुमी ऑलरेडी त्या मोडा भितर गेले आशा सोडल्या? आमी सरकाराक हें प्रेस करूंक शकता. आमकां कितें तरी एक पॅकेज तुमी दिवची गॅरेजवाल्यांक. रजिस्टर गॅरेज बीन आसा तांकांय सरकारान कितें तरी पॅकेज दिवची. सगळ्यांक तुमी पॅकेज दिवपाचें उतर दिल्लें आसा. बार्जीवाल्यांक दिला, फिशरमॅनांक दिला, ट्रक ओनरांक दिला, तशें गॅरेज ओनरांकूय बीन तांच्या फाटल्यान जायतेची पिळग आहा. चाहे हॉटेल धरून ते टायरवाले धरून ते ऑयलमॅन धरून ते स्पेअर पार्ट्स धरून. सपोज तर स्पेअर पार्ट्स जें जालें ट्रान्सपोर्ट तुमकां आशा आसा इतके पॅकेजीचेर आशा आसा? खरें सांगा म्हाका. आशा म्हाका 50-50 अशी दिसता. तुमी खंय शुअर ना? शुअर ना. महेश, सध्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार म्हाका पयलो ट्रक ओनरांचो आनी हांचो जो मशिनरीजांची आसा तांच्या खातीर पॅकेज आनी ताजे नंतर तांचो प्रश्न येता. ताजेच अजून कांय फायनल दिसना. परत कॅबिनेट तुमी म्हटलां तशें कॅबिनेटान ऑलरेडी डिसिजन घेतिल्लें की सेंटरान वचून पॅकेज मागची. समजा ताका डिले जालो आनी फुडें डिले जालो जाल्यार परिस्थिती ऑकवर्ड परिस्थिती आसा की सरकार तांकां पॅकेज दितलो ही आशा म्हाका तरी खूब कमी दिसता. लोकांनी तुमचेर विश्वास दवरचो काय ना? लास्ट प्रश्न म्हजो ही भासाभास सोंपयतना. हांव कितें म्हणटा, आयज मनोहर भाईंचें BJPचें सरकार आसा म्हणून आयज पर्यंत मोडतोड आनी लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम जाले ना. खंय तरी एक अंदुकशी आशा आसा की मनोहर भाई कितें तरी हाजेर सोल्युशन काडटले. आमी म्हणटात ही लोकां मदीं आसा. आमकां खात्री आसा खंय तरी आमी सुइसायड जावपाचें इतकें हें करचें ना. पूण ह्याच बरोबर हें जर काँग्रेसीचें सरकार आसा जर जायत आज पर्यंत ही वेवस्था पळय लॉ अँड ऑर्डर जी लोकांनी तुमचेर विश्वास दवरचो काय ना? लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो. जर सुप्रीम कोर्टाचे जर डिसिजन आमच्या फावरान जाता आनी लिगल मायनिंग सुरू करपाक जाता जर जायत लोकांनी जरूर आमचेर विश्वास दवरचो. हांव सांगता की एक राज्य सरकाराक जर अधिकार दिले जर जायत मायनिंगाच्या विशीं तुमच्या लोकांच्या विशीं तुमच्या मतदाराच्या विशीं तुम्ही योग्य तो निर्णय घेयात, डिसिप्लीन मायनिंग करात आनी ह्या गोंय सरकाराक जर हक्क दिले जर जायत सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आपली लुडबूड केली ना जर जायत डेफिनेटली करतले. जर न्याय व्यवस्था जर आमच्या सुप्रीम कोर्टान वचून सांगले की तुम्ही एक शिस्तीन मायनिंग करात, ताका पॅरामिटर्स घालून दियात, निश्चितपणान आमकां पूर्ण विश्वास आसा. डेफिनेटली आमी आमच्या मतदारां खातीर आमच्या गोंयच्या अर्थवेवस्थे खातीर आनी गोंयच्या जे डिपेंडंट आसा तांच्या खातीर निश्चितपणान करू शकतात. ह्या हाजेर आमी आयची भासाभासांक सोंपयतात. खंय तरी सुभाष बाबान कांय गजाली ब्लंटली मांडल्यात की 200 कोटी पर्यंत परस चड फायनान्शियल पॅकेज दिवपाची सरकाराची ऐपत ना आनी खंय तरी सुप्रीम कोर्टाच्या हातांत जो पर्यंत आसा तो पर्यंत राज्य सरकाराच्या हाताकय कांय ना. ही गजाल ताणें मान्य केल्या. जॉन बाब म्हणटात 50-50 आमगे शुअर ना पूण आमकां मदत करची. महेशाचें स्पश्ट मत आसा की हो भार राज्य सरकाराक पेलोवचो ना म्हणून. ह्या हाजेर आमी म्हत्वाची भासाभासांक सोंपयतात. तुमी आयले, मोर्चा चालू आहा, सगळीं चालू आहात, सगळेंच हें आसतलें, वातावरण तशें तरी आसून तुमी आयले. थँक्स अ लॉट. इतल्याचेर आमी भासाभासांक सोंपयतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.